लोलयें फायर स्टेशन जी आसा ती कमीत कमी 1.5 वर जाले हो उजो पालोवपाचें जें काम आसा तें तातडीन करीत आसात आनी मेजर हांगासर फायर कंट्रोल जी आसा ती हांगासर केल्ली आसा तेंच्यांनी. लोकलांक तांची एकूच मागणी आसा की जेन्ना अशें कोणूय ओपन स्पेसीचेर ड्रिंक आनी स्मोक करपा खातीर बसतात तेन्ना तेंच्यांनी काळजी घेवची की अशा तरेन जेन्ना कोणूय स्मोक करपाक बसता जाल्यार बारीकसो एक फ्लेम जो आसा तो पुरो आसता अशें ड्राय ग्रासाक व्हडलोसो असो पेट घेवपा खातीर. मागता सगळ्यात लोकलां कडल्यान जे यूथ जे आसात किंवा जे हांगासर जे लोकल आसा किंवा ट्युरिस्ट आसात तेंचे कडले की जेन्ना तुमी अशा ओपन स्पेसीचेर बसतात तेन्ना तुमी स्मोक किंवा ड्रिंक करतात तेन्ना काळजी बाळगची. हे जे एरिया आसा हे पुराय शेत आसा कमीत कमी ना ना म्हटल्यार 4000 स्क्वेअर मिटराहून चड एरिया ही जी शेत आसा ती आसा आनी ड्राय ग्रास आसल्या कारणान हांगासर हो जो उज्याची पेट जी आसा ती जास्त प्रमाणांत हांगासर चालू आसा आनी दनपारचो हो टायम आनी कडकडीत वत सध्या फायर टीम पावन हो उजो पुराय पालोवपाचो त्यांचो प्रयत्न चालू आसा. ऑलमोस्ट हो उजो कंट्रोलान येयलेलो आसा. कित्याक देंपार असल्या कारणान आनी ताप चड आसा, हीट चड आसा. हीट असल्या कारणान हो उजो जो आसा हो फुडें फुडें पेटत आसा.
12:20 आमकां कॉल येयलो पणजे कंट्रोलांचो सेम फील्ड वॉट फायर बिहायंड पेट्रोल पंप नेरूल पट्टा वाड्यार. इमिजिएटली आमी गाडी टर्न आवट केली. येवन पळयत जाल्यार उजो सारको स्प्रेड जाल्लो फूल हितून. सो आमी विथ द हेल्प ऑफ होज होज आनी आमी होज सोडलेले आमचे आनी तेतून आमी पालयल्लो आसा. ज्या जाग्यार गाडी वचना त्या जाग्यार आमी हातीन आमचे स्वता फायर पिटलाचो आमी खाने घेवन आमी पालयल्लो आसा. आनी मेजर थिंग म्हटल्यार जे आमचे फार्मर्साचे लोकल फार्मर्स आसले त्यांचे जे शेत असलेले ते आमी हांगा सेव केलेले आसा मेजर. सर कितें कारण कळ्ळां कसो कितें लागलो? जशे लोकल्स म्हणटा विचारलेले ते म्हणटा चडशे हांगा पिवपाक वस्तूचे पिवपाक आनी सिगरेट बी ओडटा म्हणटा अशे भुरगे बसलेले आसता त्या खातीर एक टायम लागू शकता अशें आमकां दिसता. सर आतां जवळ जवळ हे शेत कितले आसतले म्हणजे ऑलमोस्ट? पण 1 एकर तरी आतां ऑलमोस्ट जळयले आसा. 4000 प्लस एरिया जी शेत आहा ऑलमोस्ट जळयली आसा. सो आतां आमी ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्ले आसा ते कळ्ळें. थोडे आमी हांगा रावतले पळोवया आनी कितें जाता जाल्यार. सो आमी वेट करतले. कितें आनी ह्युमन इंजरी बी ना कॅज्युलिटी कांय जावंक ना. लॉसूय ना कोणाक चड. आनी आमी ऑलमोस्ट शेत आनी तेंचे हावजीस आसा कोणाचे ते आमी चडशे हांगा सेव केल्ले आसा. सर अशें जेन्ना कॉल येता ड्राय ग्रासाचे आनी जो तुमचो फोर्स आसता फायरांचो तो डिप्लॉय जाता अशा ड्राय ग्रास जे आसता पळय ते पालोवपा खातीर. पण जेन्ना सायड बाय सायड जेन्ना मेजर आनी कॉल आसता तेन्ना ह्या अशा ड्राय ग्रास जे पालोवपा खातीर तुमी ब्लॉक उरता आनी जे मेजर केसीस आसतात ते खंय तरी तुमचे अडचण जाता डिप्लॉय करपा खातीर. अशा वेळार तुमी कशें कितें मॅनेज करता? अशा वेळार आमी जे आमचे मेजर कॉल आसा आतां मेजर जे आसा पळय आमकां थंय आमी करता नाल्यार आमची दुसरो टर्नआवट आसता तो आमी नियर बाय आमचें स्टेशन आसा त्या स्टेशनाक आमी कॉल दिता सेयींग दॅट बाबा हांगा अशें जाल्लें आसा आमी त्या कॉलाक चला. एकूच लोकल्सांक मॅसेज आसा जे भुरग्यांक की अशें तुमी अशें सिगरेट बी ओडून तुमी अशें ओडोवचें न्हू. कित्याक एक बारीकसो स्पार्क पुरो आनी तुमकां खबर आसा समर सिजन आसा हीट आसा सगळें आसा हांगा एक स्पार्कान इतलें व्हडलें जावं शकता. सो रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी अशें करचें. उजो पेटयता हे वयर येवन तेरस गांजा पियेता ओडटा थिंगा सिगरेटी सोरो पियेतात आनी मागीर तें हें जाता सगळें उजो पेटता. सिगरेटी पण उडयता सगळ्यां न्हू त्यो मागीर पेटोवन उजो पेटता. हे शेत तुमचे आमचें शेत तीन फुडें हे आनी कोणाक पालोवतलो तो फुडें कांय ना न्हू ओपना कोण ताका लागून तो वयता उजो. ओके वाऱ्यान फुडें फुडें वचना. फायरीक कॉल केलो तुमी? आमी करूंक ना तेणीच केला ओनरानूच? ओनरान न्हू हे हांगा बसता पळय भुरगे हांगा बसतात शेतान ती. कितल्यांक लागलो उजो? तो मात नव्हता हांव भायर आसलो ओके पयस आसलो मागीर घरा येयला तेन्ना कळ्ळें हांगाच घर आमचें लागींच दिसती पडटा.